फायनली रो कशें आसा की जेन्ना ती ट्रॅवल जाता ती कशी ट्रॅवल जाता रोक भितर एक थ्रस्टल आसता कळ्ळें न्ही ताका प्रॉपेलर म्हणटात म्हणजे फॅन जसो आमचो खंयचोय पंप बी चलना हे सबमर्जिबल पंप जेन्ना भितर घालतात आमी ताच्या सायडीन वजे घालतात की कितेंय तरी चुकोल घाण येवन तातूंत भितर दसपा जायना म्हणून त्याच प्रमाणे ह्या हाकाय बी एक व्हडलो फॅन आसता आनी रो फेरी व्हडली जाल्ले कारणान सरावंडींग त्या सादारण 25 किलोमिटरां पोंच्यान जर कितें व्हांवून वता नेट व्हांवून वता किंवा लाकडाचे तुकडे व्हांवून वतात किंवा कसली गार्बेज व्हांवून वता ती त्या फॅनाक वचून घुसपता. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. आमी जेन्ना ग्रास कटर बी घेवन वता पळय न्ही अशें गळ्या घालून तेन्ना एखादी वेळ वाल लागले जर जाय जाल्यार ते बंद पडटा. इट इज एंटिसिपेटेड आनी हें जाय परत जावपाक शकता. अशें कांय ना की जावचें ना म्हणून पिरियडिकली केन्नाय तरी अशें कितें सांपडलें जर जाय जाल्यार तो थ्रस्टर आसा पळय न्ही तो ताका ओडून घेता आनी ते घुसपाता. आतां एक हातूंत भितर एंटिसिपेटींग दॅट इन दीस रो फेरीज वी मेड अरेंजमेंट की ती जेन्ना तूं आतां रॅम्पार व्हेली जाल्यार रॅम्पाचेर लायले नंतर तो थ्रस्टर वयर सरता. एक बटन आसता तो वयर सरता आनी तुका काम करपाक मेळटा. मागीर ते ती काम करतले आनी ते सोडून काडटले. हे ट्रेडिशनल फेरीके जाता पूण ट्रेडिशनल फेरीचेर आतां पर्यंत कोण कॅमेरा घेवन बसलो ना. हांगा कॅमेरा घेवन बसलेले आहात केन्ना बंद पडटले काडटले म्हणून. लोकांनी भिवपाक गरज ना कळ्ळें न्ही कारण हो नॉर्मल प्रोसेस फॉर एनी रो फेरीक टायर ना की ते झूम करून गेले म्हणपाक की दुसरो टायर सकयल देंवतलो ती काडपाक जाय अशें कांय ना. सो इट इज सेफ ऑपरेशन्स. इट वील बी बाय नाव ती परत चालू जाली आसतली कळ्ळें तुका. पूण आमचे जर ते ट्रेडिशनल आसा ती सिस्टम नाशिल्ली की ती वयर काडटले तांकां ड्राय डॉकाचेर व्हरून पोंदां रावन ते सगळें काडचें पडटालें आनी ताका कमीत कमी 24 आवर्स लागताली. ही 2-3-4 वरां भितर परत एक फावटी रुटाचेर येतली. ओके थँक्यू.